2022च्या विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल भाजपा वाटेन लागल्या उपरांत भाजपाची शुक्रारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले बसकेन 14 मार्चाक विधानसभा बरखास्त करपाचो निर्णय जाल्ल्याची माहिती सावंतान दिल्या। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या अध्यक्षतायेखाला शुक्रारा जाल्ले कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बसकेत विधानसभा सोमारा बरखास्त करपाचो निर्णय जाला। भाजपाचे केंद्रीय निरीक्षक गोयात आयल्या उपरांत नव्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांची निवड करपा खातीर बसका जातली। 40 सिटांच्या विधानसभेत भाजपाक 25 आमदारांचो तेको जरी आसलो तरी लेगीत सरकार थापणुकेचो दावो अजून मेरेन भाजपान केल्लो ना। भाजपान गोयांत 20 जाग्याचेर जैत जोडला, जाल्यार 3 अपक्ष आणि मगोच्या 2 आमदारांसयत भाजपा फुडें सरकार स्थापन करतली। पक्षाच्या नेतृत्वाचो निर्णय आणि नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचो वेळ थारोवपाचो अधिकार पुरायपणान संसदीय समितीकडे आसा अशें भाजपाचे गोय वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस हांणी बेरेस्तारा सांजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत सांगले। आज मीटिंग आशिल्ली एक्चुअली फाटल्या कॅबिनेटांतल्या सगळ्या सदस्यांक आपयल्ले आणि कॅबिनेट म्हणजे असेंब्ली डिजॉल्व करपा खातीर सोमारच्यान रिजोल्यूशन पास जाल्लें आहा। सोमारा मॉर्निंगच्यान असेंब्ली जी आसा पळय न्ही ही डिजॉल्व करता आणि ते रेजोल्युशन्स हे गव्हर्नराक धाडले वयतले। सोमार दीस गव्हर्नर तेज्या उपरांत असेंब्ली डिजॉल्व जातली आणि फ्रेश लेजिस्लेचरची मिटिंग्स वयल्यान ठरयल्या त्या प्रमाणे जातली आणि तेज्या उपरांत बाकीच्यो फुडल्यो फॉर्मेलिटीज आहा त्यो कंप्लीट जातल्यो। मजगती मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकाराच्या मगो आणि भाजपाच्या युती विशींच्या प्रश्नाक मात प्रमोद सावंतान कांयच स्पष्ट जाप दिवंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।